दैवी नाट्यकथा म्हणजे ताजे अमृत मेळची खातीर ताजे अमूल्य रस मेळची खातीर अनुभव करचे खातीरची आमी आजी तांगेल विशयी ऐकूया. फोर्थ चॅप्टर आम्ही ऐकल्यांची फर्स्ट जानेवारी 1937 म्हणजे भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी महाराज यांनी हांगेल अमृत संसार सोडून दिलेला आहे. आणि अंतिम दिवसांत ती कशी चैतन्य चरितामृत वाजिता वाजिताची नाम जप करताची त्यांनी तांगेल अंतिम दिवस काढलेले आणि त्यांनी तांगेल देह सोडून दिलेला आहे. आता डॉक्टरांनी इंजेक्शन दितानाही त्यांनी निषेध करतालींची की म्हाका बाद दिवच्या नाका, म्हाका नुसतं हरे कृष्णा महामंत्राची जप करच्या दियाची आणि काहीही करची नका म्हणून तांगेल तितले एलिव्हेटेड पर्सनॅलिटी शिला प्रभुपाद गुरु महाराज हॅड. आता तांगेले अंतिम शब्द म्हळ्यार की श्री श्री रूप आणि रघुनाथ गोस्वामी हांगेल चरण कमलाची धुळी जावकाचीच म्हाका आणि आमगेल जीवनाचे अंतिम ध्येय पुरे जाणाल तेंच आसता की आमगेल आमकां चरण धुळी मेळका म्हणून. आता सगळ्यांक वटूची आपापले गुरु महाराजाल मार्गदर्शनाची परमेश्वराल सेव करका आणि सर्वोच्च ज्ञान म्हणजे ऍब्सोल्यूट नॉलेज प्राप्त करका म्हणून तांगेले प्रिचिंग आशिल्ले. आता एकमेका वटू लढाई करणार तशी या मृत संसारांतू मांत्र देवाली सेव कशी करची जीवनांतू आसका कितले बाद जाल्यारी देवाल सेव सोडच्या नज हें पुरे तांणी केन्नाय प्रोपगेट करतालीची. शिला प्रभुपाद त्यांनी बॉम्बे आशिल्लीची आणि तांकां न्यूज कळले की श्रीला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी देह सोडला आणि तांकां तेन्ना परम दुःख जालें, मस्त दुःख जालें. आता सुरवेळ आपल्याला आन आमगेल चमकलींची आणि आता आमगेल गुरु महाराजे आमगेल दोन्ही हितचिंतक आज नांची हाजे दुःख तांकां जावन गुरु महाराजाले लास्ट आयले कागद आयले तांकां लास्ट एक लेटर फ्रॉम शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर ते कागद तांणी बरयलेली सुचवणी म्हणजे तागेले इन्स्ट्रक्शन्स हांव पूर्ण करतलोची कृष्णाल वटू जुळ न्हू आपले गुरु महाराजाले कशी तांकां खुश करतलो ही त्यांनी प्रतिज्ञा केली. आता हें कर न्हू आपापले सर्वोच्च शुभचिंतक आज आमगेल मध्येंतू ना असं हे भावनेन पराभव करतलो अशी प्रतिज्ञा शिला प्रभुपादान कर न्हू. मठांतू आता थंय मठ आता नाव इट स्टार्ट्स द चॅप्टर. तर मठा भितर मस्त आफ्टर हिज पासिंग ऑफ शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर मस्त अशी उज्ज सो लागिलो म्हळ्यार देर वॉज सो मच फायर विच वॉज देर. आता एक ज्येष्ठ शिष्य म्हणालींची की एकू आचार्य आसका कोणी नेक्स्ट आध्यात्मिक उत्तराधिकारी जातलींची एक कोणी मनुष्य नेक्स्ट उत्तराधिकारी जातलींची म्हणून. आता शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरांच कसं सांगितलं की काही विवाद ना आसका आणि एकाची आचार्य विषयी सांगिल नाही त्यांनी केन्नाय पुराय गवडी मत मेंबर जाणं वटू सुचवणी दिलेली की 12 जणाले प्रशासकीय मंडळ म्हळ्यार गव्हर्निंग बॉडी करका 12 जणाले आणि वटू तुम्ही काम करायची म्हणून त्यांनी प्रोपगेट केले केन्नाय त्यांनी सांगतालीची. मात्र आता ती सुचवणी दिव न्हू 12 सोडून दिव न्हू एक फुडाकारी आसका म्हणून विवाद सुरू जाले एकची आणि ताजे नंतर ते एक कोण असतले म्हणून हाची धावपळ सुरू झाली. आता 2 पार्टी आशिल्लीची एक म्हळ्यार अनंत वासुदेव म्हण आशिल्लीची शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूराल मुख्य प्रचारक म्हळ्यार इज मेन पर्सन मस्त महत्वाकांक्षी आणि त्यांनी दाव केलो की तांगेल प्रभावी संन्यासी समर्थकाल घेऊन त्यांनी दाव केलो की आय वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट पर्सन आफ्टर हिम आफ्टर सिद्धांत सरस्वती ठाकूर अँड पुरे इनिशिएशन आणि पुरे हांव दितलो म्हणून. आता अनेक आशिल्ले सेगमेंट कुंज विहारी म्हणून अनेक हुशार शिष्य आशिल्लो मुख्य प्रशासक म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटर थंय वापस शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले सकल आणि त्यांनी पुरे प्रॉपर्टी मागशी चमकलीची. सो दे स्टार्टेड लुकिंग दॅट वी वॉन्ट द प्रॉपर्टी. आता मालकाल दावो राजवाड्याच्या देवस्थान कॅलकटा आशिल पुरय आणि भक्ती सगळे इंडिया आशिल गवडी मठाची प्रॉपर्टी तांगेल दोळ आशिल्लो. आता शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरान तांगेल इच्छा केलेली की त्यांनी बरयलेले की पुराय शिष्यान मेळ न्हू एक प्रशासकीय मंडळ करका एक गव्हर्निंग बॉडी करका आणि गवडी मठाची फुल प्रॉपर्टी आणि फंड्स हांनी पुराय देखरेख करका म्हणून. आता मात्र कुंज विहारी आणि तागेले इतेची वैधित्य लेजिटिमेसी म्हळ्यार तांणी पुराय लढाई करच्यो स्टार्ट केली.
त्यांनी युक्तिवाद केले, मस्त आर्ग्यू केले की शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांनी पुराय प्रॉपर्टी देवाल वतीनच मेळयलेली म्हणून. आणि त्यांनी ताची हक्कानी धनी जालींची म्हणून, आणि त्यांनी हक्कानी ताची धनी नाही म्हणून ताची पुढाकारी हक्काची मेळका पुराय जाणाक मेळका आमगेर पुराय हक्काची मालक आली नाही. जेणेकरून त्यांनी ताचे कायदेशीर म्हणजे त्यांनी धर्मशस्त्रेरी म्हणजे वाद सुरू केले मस्त की हू विल ओन दिस प्रॉपर्टी म्हणून. आता पुरे कायदेशीर ताजे कायदेशीर त्यांनी लढाई करच्या स्टार्ट केली, कोर्ट आवेल्ले ते. सो इट बिकेम व्हेरी डर्टी, अशी लिटिगेशन स्टार्ट झाले. ऑल द प्रॉपर्टी गुरु महाराज हैज जस्ट लेफ्ट एंड द डिवोटीज पुराय लढाई करता असायची. दे आर डुईंग ऑल फायटिंग, दे आर गोईंग टू द कोर्ट. आता अनंत वासुदेवन मुखार शिले आणि की त्यांनी मालमत्ताच धनी म्हणजे पुरे मनी, द फंड्स, द प्रॉपर्टी हे पुराय आम्ही संचालक म्हणून त्यांनी पुराय गेली मुखारचन केले. आता कुंज विहारी त्यांनी म्हणले की चैतन्य मठ म्हाका जाई, मायापूर देवस्थान म्हाका ताब्या भितर जाई म्हणून. आता वासुदेव आणि तांगेल जेणे बाकी बिल्डिंग्स ताब्यात घेतले. सो इट वॉज व्हेरी व्हेरी सॅड. आता झगडे आणि अशी मोठी झगडी स्टार्ट झाले, फिस्ट फायटिंग डे स्टार्टेड. अँड देन मठाच प्रचार पुरे बंद झाला. प्रचार सोडून हांतू पुरे त्यांनी लढाई करच्या स्टार्ट केले. आता अभयचरण हांतू भितरी दाखून बाहेरी आशिल्लीची. सो शिला प्रभुपाद वॉज अभयचरण दे. हांनी पुराय बॉम्बेंत आशिल्लीची, देवर इन कॅलकटा. सो त्यांनी मठा दाखून बाहेरी आशिल्लीची आणि अशी विजिटर म्हणून शिला प्रभुपाद यूज टू विजिट देर. मेंबर म्हणूनही अशी विजिटर म्हणून वतालीची. आता व्यावसायिक त्यांनी ग्रहस्थ आशिल्लीची त्यांना शिला प्रभुपाद जाऊन, आणि मिशनरी कामगार नाही आशिल्ली. सो दे वर नॉट डुईंग मच ऑफ प्रीचिंग एक्सेट्रा. शिला प्रभुपाद करना आशिल्ली त्यांना. ताज निमित्त ह्या लढाई झगडे दाखून त्यांनी आपापली दूर आशिल्लीची. आता बॉम्बे आणि अलाहाबाद हे मात्र त्यांनी संबंधित आशिल्लीची. थंची पुरे गौडी संप्रदाय आणि थंची पुरे मठा भितरी त्यांनी संबंधित आशिल्लीची. आणि व्यवस्थापका पदारी नाही मात्र अशी दाव करण्यात अशी कायदेशीर झगड्यांत त्यांनी ना आशिल्ली, भूमिकाच ना आशिल्ली. आता सत्ता कितले संघर्ष केले असलो कोणी एका बाजू घेवच्या इच्छा ना आशिल्ली तांकां. सो ही वॉज नॉट अंडर आयदर वासुदेव ऑर अंडर कुंज विहारी. आता बाकी शिष्यावरीची अभय कशी अळशीक दिसताले की कसं हे पुराय असं सहकार्य खातीर पुराय हांगी पुराय डिसायपल्स अशी लढाई करता असाची. आणि आमगेले गुरु महाराजान दिलेली सुचवणी खंय की त्यांनी अनादर करता असाची. नो बडी इज फॉलोईंग दॅट देर शुड बी अ 12 मेंबर गव्हर्निंग बॉडी. आणि पुराय झुंज करता असाची पळोवन शिष्यांक मस्त दुःख झाले. आणि अभयचरणाक अशी इन्सल्ट शे फील जाता आशिल्ले की इट इज इन्सल्टिंग माय गुरु महाराज दॅट दीस पीपल आर फायटिंग लायक दिस. आता अभयाक प्रचार करची मस्त इच्छा आशिल्ली, मस्त इच्छा आशिल्ली. आणि गौडी मठात ताजी वाहन असतिले म्हळ्यार इट इज बाउंड दॅट ही वूड हॅव डन इट इन गौडी मठ इट सेल्फ की हिज प्रीचिंग. आर्टिकल्स तांणी बरोवच्या सूर केलेलो ऑलरेडीची. आणि गुरु महाराजाला सेवाय करची तितले तांकां इच्छा आशिल्ली. मात्र आता मठा अवस्था पळोवन गुरु महाराजाला आद्य पाळचे साध्य ना आशिल्ले की वी विल डू दिस प्रीचिंग, बिकॉज प्रीचिंग हॅड टोटली स्टॉप्ड इन द मठ. आता ते घर आणि त्यांनी ग्रहस्थी तांगेला अजूनही तांतू भितर मस्त अडचण येता आशिल्ली तांकां. त्यांनी मस्त डिसाईड करता आशिल्ले खंयची वाटेर वचचें म्हणून. आता 1938 जाले. कृष्णल प्लॅन्स शिला प्रभुपादा खातीर विंगडव आशिल्ले. बॉम्बे बिझनेस तांगेल उणे 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 जाता आशिल्ले. 42 वर्स तांकां ऑलरेडी जाल्लेले. तर कॅलकटा तांणी चमकलेली बायल चेडूं वटूची थंय रेंटार घर घेतले. फर्स्ट फ्लोरार ऑफिस आशिल्ले. आणि त्यांनी फर्स्ट फ्लोर ताजी वयची घरा भितर राबतालीची. आता वखदाची लॅबॉरेटरी त्यांनी सूर केले. डिस्टिल्ड उदक डिलिव्हर करच्याक एक बेंगॉल कंपनी म्हणून ओपन केले. आता देवाल आराधना त्यांनी करता आसतालीची. बिझनेस मात्र परिवारा खर्चा खातीरच म्हणजे प्रॉफिट तांगेल मोटिव्ह ना आशिल्ले. म्हाका प्रॉफिट करचें आसा म्हणटा दूध वट करचें तांगेले आशिल्ले. श्रीमंत जावचे खातीर नाही मात्र घर चलोवचे तितले दूध त्यांनी कमयतालीची. अशी मस्त म्हाका रिच जावचें आसा तशी तांगेले हें ना आशिल्ले, आलोचना ना आशिल्ली. भायरची कुडा भितर मानचार बैसून गुरु महाराजाल बुक वाजयतालीची. संस्कृत श्लोक जोरान म्हणटालीची लायक कोनू. धोती कुर्ता धोती बनियन घालून बरयता आसतालीची. चेडूं तांगेल पुरे चेडूं थंय भायरी गांगुली फॅमिली म्हणून आशिल्ली तांगेल नेबर्स. तांगेल ओट बैसून तांणी भायर खेळता
सालींची केदनाय कृष्णल विषय उलयताची वैष्णव तत्व भगवद्गीता विषय उलयता उलयता भौतिक आणि पारलौकिक म्हळ्यार मेटेरियल वर्ल्ड एज वेल एज द स्पिरिच्युअल वर्ल्ड हाजी विषय तांणी केन्नाय उलयता आसतालीच पुराय नेबर जाले वटून. आता हांगा कोर्ट केस चलता आशिल्ले एक कोर्टा भितर अनंत वासुदेवाल साईड ना आशिल्ले कोर्टान ऑर्डर दिल्या की प्रॉपर्टी हांकां दियाची म्हणून. मात्र तांणी दुसरी वयची कोर्टार चमकली नेक्स्ट तांगेले कुंज विहारी मागीर कोर्टान म्हणलें की 2/3 प्रॉपर्टी कुंज विहारीक दियाची आणि 1/3 प्रॉपर्टी पुराय वासुदेवाला अवॉर्ड कोण दियाची म्हणून कोर्टान डिसाईड केलें. आता वासुदेव तांगेल प्रचारान चड चड शिष्य केलेले आणि गवडी मठा भितर वापस प्रचार करचो स्टार्ट केले तांणी. तांगेली इच्छा आशिल्ली मात्र संन्यासी जावन एक तांणी वायट रस्त्याच्या पडलीची एक बायल मनशेल वटू तांणी चमकलीची आणि ते ग्रुप वापस विंगड जाले आणि वापस लॉर्ड चैतन्य महाप्रभूले शिकवणी पुराय शिष्य पाळतालींची सन 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 सो देन वासुदेव वॉज आउट तांगेले ही लेफ्ट द मठ अँड वेंट आणि मागीर थोडे थोडे तांगेले सन सन शिष्य गुरु महाराजाली तांणी मंत्र म्हणटालीची वटू काम करते तितले मंत्र सामर्थ्य ना आशिल्ले ते फुल मठा भितर शिष्यां भितर की तांणी पुरे मुखारचे वरयता म्हणून. आता मालकान आणि प्रतिष्ठा मुखारी दवरून गुरु महाराजाले आद्याच पालन करना तशी शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांगेले चैतन्य महाप्रभू शिकवणेचे प्रचार करतले विश्वभर चळवळ कोसळली. एंटायर थिंग केम टू अ स्टँड स्टील. सो इट वॉज व्हेरी व्हेरी सॅड आणि शिला प्रभुपादा मस्त दुःख झालंय की इट एंटायरली स्टॉप्ड दॅट एंटायर मठ स्टॉप फंक्शनिंग. आता हांगा बॉम्बेन तू शिला श्रीधर महाराज म्हण आशिल्लींची शिला प्रभुपादा वटो तांणी बॉम्बे आशिल्लींची हांनी कॅलकटा दुखून आशिल्लींची आणि तांणी बॉम्बे आयलेलींची. थंय शिला प्रभुपाद तांगेल वटू असोसिएट जाल्लींची आणि तांणी वटू रांदप करतालींची कीर्तन करतालींची लेक्चर तांणी दितालींची. अभय चरण डे तांणी म्हळ्यार शिला प्रभुपाद तेन्ना मृदंग वाजयतालींची. तो इन देअर ओन लिटल वे दे वर डुईंग देअर गुरु महाराज सेवा. बुक्स बरयतालीची बुक्स बरोवच्या तांणी सूर केले पब्लिश करून इंग्लिशान तो. सो हिज गुरु महाराज हॅड टोल्ड हिम दॅट ही हॅज टू प्रीच इन इंग्लिश. मग तुमकां कितले लायक इंग्लिश येता तो देर इज अ डिफरंट स्टोरी ताजे की फर्स्ट टाइम तांणी केन्ना मेळ्ळेलींची हांकां तांगेल गुरु महाराजाक तेन्ना ही हॅड टोल्ड हिम की वाय डोंट यू पब्लिश बुक्स. तू इतली लायक इंग्लिश येता तू यू शूड गो अब्रॉड अँड यू शूड पब्लिश बुक्स अँड यू शूड प्रीच इन इंग्लिश. हें तांगेल मन आशिल्लें खंयकीची त्या लेटरान तांकां मेळ्ळें लास्ट लेटरान तू इंग्लिश बुक्स प्रिंट करका हें तांगेल मना भितर मस्त इच्छा आशिल्ली शिला प्रभुपादाली आणि गुरु महाराजाला आमी दिलेले आश्वासन पूर्ण करका म्हणून. आता 1939 जालें तेन्ना तांणी गीतोपनिषद म्हणून तांणी फर्स्ट एक गीतोपनिषद म्हणून बरयलें. जाल्यार भगवद्गीता खरे अर्थान केदनाय कळना अशी म्हणून तांणी बरयलें तांत भितर की जळतळ जेण म्हळ्यार एनवियस जेण असता पळय तांकां केन्नाय भगवद्गीताचे खरे अर्थ केन्नाय कळना म्हणून म्हणजे मूस असता पळय. सो ही रोट दॅट अ फ्लाय विल नेवर बी एबल टू गेट द टेस्ट ऑफ द नेक्टर म्हळ्यार हनीचे नेक्टर एक मूसाक केन्नाय मेळना म्हणून ते भरडी भितर वचच्याक केन्नाय तांकां जायना. सो ही वॉज टेलिंग दॅट द भगवद्गीताचे ज्ञान कोणें मस्त आर्डेंटली डिवोटी असता देवाला ताका मेळटा म्हणून. आता कशी कृष्ण हो परमात्मा निरपेक्ष व्यक्तिमत्व असा म्हळ्यार ऍब्सोल्यूट पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड रूप ताजे शास्त्रा दाखून कशी आमी पुराय जाणालायक व्हरचे म्हणून तेंची तागेले मना भितर आशिल्ले शिला प्रभुपादाले अभय चरण देयले की हे प्रतिज्ञा केली की हांव हे भगवद्गीता ज्ञान पुराय जाणा भितर व्हरतलो म्हणून प्रचार करतलो म्हणून. आता 7 बॅनर्जी लेन म्हणून तांणी राबतालीची आणि पुराय ते संन्यासी प्रभावित जालींची पुराय वटू येतालीची अभय चरण विचारांना तांणी एक्सप्रेस करतालीची. आता भक्ती सारंग गोस्वामी म्हणून थंय एक आशिल्लींची तांगेले आचार विचार पळोवन तांणी हांकां शिला प्रभुपादाले भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे टायटल आमी तांकां दिवया म्हणालींची. त्यांनी सिफारिश केली की आम्ही पुराय मस्ती प्रभुपाद वॉज प्रीचिंग अ लॉट बाय देन. सो भक्ती सारंग गोस्वामी महाराज सेड दॅट वाय डोंट वी गिव हिम द टायटल ऑफ आवर गुरु महाराज. बट देन श्रीधर महाराज म्हणून आशिल्लीची आय टोल्ड यू बिफोर तर तांणी म्हणलें की नाही नाही अशी गुरु महाराजाला नाव दिवची नाही आम्ही तांकां नवें नाव दिवया तांकां आमी भक्ती वेदांत म्हणून नाव दिवया म्हणून.
सो भक्ती म्हळ्यार डिवोशन आणि वेदांत म्हळ्यार एंड ऑफ नॉलेज. सो ही विल बी द हाय एंड ऑफ नॉलेज, भक्ती वेदांत. So he started, Srila Prabhupada started being called as Bhakti Vedanta. And then 1939 जाले British Viceroy announced केले की war start झाले. So the chapter's name is war. So it tells us this chapter अंत भितरी दोन वॉर आसा. एक वॉर म्हळ्यार भाईची वॉर चलता आशिल्ले आणि एक सेकंड वॉर इज विच वॉज विदिन शिला प्रभुपाद. सो आय विल टेल यू अबाउट इट. आता हे वॉर म्हळ्यार ब्रिटीश वायसरॉयान अनाउन्स केले. आता ऑलरेडी ब्रिटिशर्स आशिल्ली हांगा 1939 म्हळ्यार इंडियान तेन्ना ब्रिटीश वायसरॉयल अनाउन्स केले की जर्मनीन अगेन्स्ट इंडियन वॉर सुरू केला म्हणून तांणी अनाउन्स करून सोले. आता इंडिया काही स्वतंत्रता जाय आशिल्ली आमकां. ब्रिटीश आर्मी पुराय आयलेलीची, चड जाणांक पुराय तांणी घेता आशिल्लीची, ब्रिटीश आर्मी भितर इंडियन जातांनी घेता आशिल्लीची. मस्त विंगड मुवमेंट स्टार्ट जाल्या. एक सायड नॅशनल इंडियन नॅशनलिस्ट मुवमेंट सुरू जाले, एक सायड काँग्रेस नॅशनल मुवमेंट सुरू जाले, गांधीजी क्विट इंडिया मुवमेंट सुरू जाले, सुभाष चंद्र बोसाले नॅशनलिस्ट आर्मी सुरू जाली. आता पुराय हंत भितरी फुल कंट्री भितर मस्त अनरेस्ट जाता आशिल्ले. आता 1943 जाले जॅपनीजान बर्मा भितरी कॅप्चर केले आणि बेंगॉला भितर थंय दाखून तांणी येवचे भितर प्रयत्न करता आशिल्लीची. आता ब्रिटिशांक मस्त इंडिया भितरी बोटी भितर तांणी पुराय खाण तांदूळ आणि पुराय थंय दवरतालीची. तांणी कशें केलें, हे फुल पुराय बोट बुडोवन सोडली आणि डिनायल पॉलिसी म्हळ्यार तांकां कोणाकय दिवचे ना म्हूण तांकां. सो दे ब्रॉट इन अ लॉट ऑफ फॅमिन. दुष्काळ आयलो बेंगॉला भितर 150 इयर्सा भितर आशिल्ली वर्स्ट दुष्काळ सुरू जालो. आता गव्हर्नमेंट पुराय फूड कॉस्ट तांणी कोणाक कितले दूड जेवका ते तुमी घेयाची म्हूण स्टार्ट केले गव्हर्नमेंटान, ब्रिटीश गव्हर्नमेंटान. दुष्काळा भितर जेण मोर्चा स्टार्ट जाले, खाण पीण जेवच्या ना आशिल्ले, रस्त्यार जेण मरता आशिल्लीची. आणि शिला प्रभुपादाक मस्त वायट दिसच्या सुरू जाले की व्हॉट इज दिस गोइंग ऑन गॉड्स लँड. तांदूळ 6 रुपये मेळचे आशिल्ले तांदूळ 50 रुपये जाले. ओव्हरटा म्हळ्यार अशी अंगडी राबील कडेनाची 6 रुपये आशिल्ले, जेण म्हणालीची नाव इट इज 50 रुपीज. अशी दुडवाचे पुरे चळवळ जाणं ब्रिटीश गव्हर्नमेंटाली हे चाल आशिल्ले की कशी पुराय जाणांना ब्रिटीश आर्मी जॉईन करता आणि ब्रिटीश आर्मी जॉईन करतरी तांणी तांकां पुराय खाण जेवण पुराय दिता आशिल्लीची, मस्त दूड दितालीची. आता शिला प्रभुपादान बरयले की खाण जेवण उणे असल्यारी एक कृष्ण चैतन्य म्हळ्यार कृष्णा विशय एक चेतना आमगेल भितर असल्यारी आध्यात्मक दृष्टी चड जाल्यारी हे पुराय आपोआप आमगेले उणी जाता म्हणून. आता मस्त ते वायट प्रवृत्ती आशिल्ली जाणाली, लोभी आशिल्लीची, ते पुरे कशी होर्ड करचे म्हळ्यार सांत्वन कोण कशी दवरचे, पुराय लढाई करची, कोर्ट लिटिगेशन, लाखान थंय दुःख निर्माण सुरू जाले. पुराय कृष्ण चैतन्याचे बंद म्हळ्यार नो बडी वॉन्टेड टू बी कृष्णा कॉन्शियस. साध्य नाशिल्ले त्या काळान. आता वायट जातना पुराय पळयतना वायट हे पुराय आमगेले भावती पुराय अशी वायट जातना शिला प्रभुपादा मस्त दुःख जाले. आणि एक अशी फॉरेन म्हळ्यार पुराय इट वॉज व्हेरी बॅड. पुराय कोण विवर्स असताची म्हळ्यार विणकार असताचे पळय तांगेले पुरे बोट कट करून दितालीची, बोट कट करतालीची ब्रिटिशर्स. म्हळ्यार तांणी आमगेले फॉरेन क्लॉथाल मुखार तांगेले येवच्या नज्जा म्हणून अशी निष्पाप जाणाक रोडारीची गोळी मारून दितालीची. पुराय कडेन दुष्काळ. मस्त भारत देश एक मस्त प्रिमेटिव्ह देश म्हळ्यार मस्त आदीम देश म्हणून अशी तांणी स्प्रेड करता आशिल्लीची. मात्र शिला प्रभुपादाक अशी मना आयले की काही इंडियन फाल्ले आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळी सपोज जाल्यार हे दुःख काही उणी जावचे ना म्हणून. गव्हर्नमेंट इंडियन गव्हर्नमेंट आयल्यारी अशीची काही खात्री ना की पुराय चांग जातलीची म्हणून. सो अंटील अँड अनलेस देर इज कृष्ण चेतना, खरे उपाय ओनली इज दॅट कृष्णा कॉन्शियसनेस. So unless people come into Krishna consciousness, this dukh and this bad envious mindset हे पुरे कोणालाय चेंज जायना म्हणून. आता कशी हाडचे into India was his mission. आता कृष्ण चेतना खरे उपाय बाकी पुरे सगळे इट विल बी कंटिन्युइंग कायदा पालन करण्याची जेण खंयचे गव्हर्नमेंट येवो
दुःख तशी राबता म्हूण तांणी हें जालें तेन्ना एक कसं जालें म्हळ्यार कॅलकटा भितरी बॉम्ब सुरू जाले बॉम्बिंग. So they started bombing Calcutta big time. So little he was thinking ki let me do Krishna consciousness प्रचार तेतले भितर बॉम्ब स्टार्ट जाले, इलेक्ट्रिसिटी बंद जावचे स्टार्ट जाले, पुरे जैन पुरे सोंड चमकलीची. सो पीपल स्टार्टेड लिव्हिंग कॅलकटा अँड गोईंग आउट ऑफ स्टेशन. आता एक हार्मोनिस्ट म्हणून एक पेपर आशिल्लो तेन्ना हांगेले शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले, पब्लिशिंग बंद जालेले. सो ऑल द प्रिचर्स हॅड लेफ्ट अँड ही हॅड 4 प्रिंटिंग प्रेसीस. ते 4 प्रिंटिंग प्रेस बंद झालेले. आता कशी प्रचार करचे म्हणून 10 वर्स ताकून तांगेले एक डेली आशिल्ली नदिया प्रकाश म्हणून पब्लिकेशन आशिल्ले शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले, तेवूय बंद झालेले. आता कुंज विहारीनं ते 4 प्रिंटिंग प्रेस विकून काडलेले. गौडी मठाचे पुरे लिटिगेशन 10 वर्स ताकून चलता आशिल्ले. पुरे नॉन डिवोटीज पुरे झगडी करता आशिल्लीची, एकमेकांक मारता आशिल्लीची. सो इट वॉज अ व्हेरी बॅड टाइम. आता ह्या प्रतिष्ठा परिस्थितीत तू अभय चरणानं कल्पना केली की लेट मी सिट अँड ड्रॉप समथिंग न्यू. सो आता हे फुल द मुवमेंट ऑफ माय गुरु महाराज हॅज स्टॉप्ड. तो लेट मी स्टार्ट समथिंग व्हेरी फ्रेश. आणि म्हाका एक नवेची तांणी बसलींची इन हिज हाऊस आणि त्यांनी कल्पना केली की बरोवचे स्टार्ट केले, एडिटिंग स्टार्ट केले, टाईप करचे स्टार्ट केले आणि एक मॅगझीन स्टार्ट केले बॅक टू गॉड हेड म्हणून. हाजी लोगो तांणी डिझायन केले आणि प्रिंटिंगाचे तितले तांकां एक्सपिरियन्स नाशिल्ले तेन्ना. मात्र प्रिंट करच्या काही पेपर मेळना आशिल्ले. ऑल वॉर वॉज गोइंग ऑन, देर वॉज नो प्रिंटिंग पेपर. तांणी मस्त ट्राय केले म्हाका पेपर मेळ्ळो म्हणून. प्रिंटिंग पेपर मेळना आशिल्ले. फायनली ते मस्त ट्राय करून तांणी प्रिंट केले बॅक टू गॉड हेड मॅगझीन. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफुल कवर तांणी बरे ताचे केलेले. तांणी बरयलेले इंग्लिशान की गॉड हेड इज लाईट, निसायन्स इज डार्कनेस, where there is godness there is niscience, where there is godhead there is no niscience, and when man forgets he is son of god and he identifies himself with the body. म्हणजे केन्ना मनशाक हे विसरता मनीसू की हांव देवालयाची पार्ट अँड पार्सल, तेन्ना तो इग्नोरन्सा भितर आसता म्हणून. सो प्रभुपाद सेज दॅट ही इज लायक अ मॅन who is very concerned with the automobile mechanism. म्हणजे कार कशी चलता त्या मेकॅनिझम मागशी आसा, मानता ताजे ड्रायव्हर कोण म्हणून तो कोत्ता. सो ही डजंट नो हू इज द ड्रायव्हर ऑफ द कार. म्हळ्यार ही सेज दॅट गॉड हेड इज लाईट, म्हळ्यार ईश्वर म्हळ्यार उजवाडू आणि अज्ञान म्हळ्यार निसायन्स, अज्ञान किंवा ज्ञानाची उणीव म्हणटाच पळय. सो दॅट इज अंधकार. सो सच अ ब्युटिफुल थॉट तांणी हाडले. हे फुल्ल वर्ल्डा भितर इतले वॉर चलता असो, पुरे जाण पीपल आर डाईंग, देर इज फॅमिन, तांत भितरी हे एक थॉट आहा न्हू. सो दिस इज ऑल ईश्वर कृपा ओनली, परम कृष्णाल कृपाची की तांकां हे मना भितर येता असो. न्ही जो आमी पुरे वी वूड हॅव बीन इन द मेटेरियल वर्ल्ड, वी वूड हॅव बीन क्राईंग अँड कर्सिंग दॅट वाय दिस इज हॅपनिंग, वाय दिस इज हॅपनिंग. अँड शिला प्रभुपाद वॉज ऑन अ डिफरंट प्लेन. आता 1944 भितर वर्ल्ड वॉर सुरू जाले, महाझुंज म्हणटाची. मस्त दुःख, स्कार्सिटी. सो देर वॉज लेस फूड. 4 वर्स चलता आशिल्ले ऑल दिस वर्ल्ड वॉर. आणि ताजे नंतर महाझुंज 2 स्टार्ट झाले, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट झाले. अनेक युद्ध जातल की म्हूण पुरा जाण इतले काळजी भितर आशिल्लीची. आता तांत भितरी अभय चरणानं बरयले की इंडिया गायडेड बाय गॉड. म्हळ्यार ही स्टार्टेड प्रिचिंग दॅट इंडिया कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इंडिया भितरीची हे देर इज सॅनिटी टू ब्रिंग द वर्ल्ड बॅक टू सॅनिटी. म्हळ्यार कशी इंडियान तू देवाल आनी मस्त करताची, म्हळ्यार जैन आनी देवा नमगताची, प्रे करताची, कीर्तन करताची, प्रसाद दवरताची, देवपूज करताची. तो ताणी बरयले की इंडिया मात्र हे पॉसिबल असं की वी कॅन ब्रिंग द वर्ल्ड बॅक टू सॅनिटी. सो अगेन लुक एट हिज थॉट की ही इज थिंकिंग की नॉट ओनली ही बट इंडिया, एंटायर इंडियानं हे प्रचार करता आणि हे फुल्ल वर्ल्डा भितरी आमी हे पुराय दुःख, द्वेष, हे पुराय जेलसी पुराय आमी दूर करूं येता म्हणून. आणि कशी कृष्णाले विषय
देवानं तांकां मार्गदर्शन केलेलें आसता की भारत फुल्ल संवसारा भितरी विवेकान कशी रावचे हें फुल्ल वर्ल्डाक शिकोवन दिताची शिकयतलीची म्हूण. आतां भारताले आध्यात्मिक जगाचे म्हळ्यार उपयोगी कशी येतले म्हूण तांणी आलोचन करचें स्टार्ट केलें. आनी वापस मागीर तांगेले गुरू महाराज जाले शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकुरान सांगिल्लें की इंग्लिशा भितर तूं उपदेश करच्या सूर करी हे सुचोवणी तांणी पूर्ण करतलीच हांव म्हूण तांणी प्रतिज्ञा केली. आतां स्वताले कसले बरें ना तशी सो शिला प्रभुपादाल पुराय बुक्सांत ही ऑलवेज कीप्स रिपीटिंग की हांव कसले मेगेल म्हूण बरें ना. सो इट इज नॉट माय व्ह्यूज दॅट आय एम एक्सप्रेसिंग इन एनी ऑफ माय बुक्स. इट इज लॉर्ड चैतन्य हुज प्रिचिंग हांव तांत भितर खाली ट्रान्सलेट करता असो. सो दिस इज हिज अगेन shows तांगेली मेंटॅलिटी कितली विंगड आशिल्ली. How this Masudev, who was a disciple of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Kunja Vihari, how his mentality was, and look at Srila Prabhupada. He wants to write books, he wants to change the world. Bantra, Tantu Vitari, he making it very clear की हे मेगेल बरेत नाही हे कृष्ण बरोवन दिता असं शिला चैतन्य महाप्रभू मेसेज मात्र हांव तुमगेल खातीर तुमगेल पुराय जाणाले मुखार हाडून दवरता असं तुमकां कळची खातीर म्हणून तें इतलें काम हांव करता असं म्हणून. आतां तांणी इतले आय टोल्ड यू की विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट तांणी दोन्ही ही प्रिंटेड 2 मॅगझिन्स 2 प्रिंट्स ऑफ बॅक टू गॉडेड मॅगझिन 2 इश्यू तांणी प्रिंट केले. मस्त मस्त म्हारग पडले. तो हिज बिझनेस वॉज नॉट डुईंग व्हेरी वेल. म्हारग पुराय थंय द कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग मागीर मस्त म्हारग आशिल्लें. तो कशी पुणी कोरनो एक मस्त दृढ निश्चय करून तांणी 2 इश्यूज तांणी प्रिंट केले. आतां तांणी एक रात्री तांणी न्हिदले तेन्ना तांकां स्वप्न पडलें की शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर स्वप्ना भितर आयलींची आनी तांकां म्हणलें की तूं घर सोडून दी म्हणून. सो लीव युअर हाऊस अँड यू टेक संन्यास घेवच्या सांगले तांकां स्वप्ना भितरी. आतां शिला प्रभुपाद जस्ट गॉट अप विथ अ स्टार्ट. तो ही वॉज थिंकिंग की इट इज नॉट पॉसिबल. आतां काही साध्य ना. बिझनेस वाडोवचें आसा म्हाका आनी काही दुड्ड कमोवचें आसा म्हाका बुक प्रिंट करचें आसा. सो नॉट प्रॉफिट मोटीव बट आय वॉन्ट टू प्रिंट बुक्स दॅट्स वाय आय वॉन्ट टू डू माय बिझनेस. आणि ह्याची तांगेलें एक ध्येय आशिल्लें की म्हाका बुक प्रिंट करचें आसा. आतां 1945 जालें तेन्ना दोन्ही तांगेले इंटरेस्ट आशिल्ले. एक सायड मेगेल घर परिवाराक कशी हांव सपोर्ट करचें आणि दुसरे सायडाक की कशी हांवें प्रचार करचें. आतां हे परस्पर विरोधी जाता. दोन्हीची बोथ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग. आतां बायल राधाराणी आनी चेडू मात्र मदत करच्याक तितले तांणी आड नजर करताली. दे वर नॉट व्हेरी हॅपी इन ऑल दिस वॉट ही वॉज डुईंग डिवोशनल सर्व्हिस. गौरांगा म्हणून तांगेली एक सर्वेंट आशिल्ली. तांणी पुराय देवर इन कॅलकटा. ही वॉज इन लखनौ. देवर इन कॅलकटा. Srila Prabhupada was in Lucknow that time. आता तांणी गौरांगाक he was finding it very difficult to stay. It started his business there. गौरांगाक तांणी एक लेटर बरयलें की तूं हांगा यो मेगेल वटू आनी मागीर आमी हांगा म्हाका हेल्प करी बिझनेस वाडोवच्या हेल्प करी म्हणून. सो द फॅमिली वॉज नॉट हॅपी. घर परिवार आपयले तांणी म्हणाली की आमी काही मदत करनाची आमी काही देवाल प्रचारात तांकां काही इंटरेस्ट ना आशिल्लें. आतां भक्ती विनोद ठाकूर आले परिवाराल म्हणे सो शिला भक्ती सिद्धांत सरस्वती got it from Shila Vinod Thakur, Bhakti Vinod Thakur, Dangel Parivarale. So he also, if you have read about Shila Bhakti Vinod Thakur, he was also a grahastha. But his family was supporting him in balancing his business and his devotional service. आता हे जे बॅलन्स मस्त इम्पॉर्टंट. आता आम्ही आमगेले पळयले रे. आय एम ऑल्सो वर्किंग. वी आर ऑल ग्रहस्थास. वी आर ऑल हॅव्हिंग चिल्ड्रेन फॅमिली. आणि कशी हे बॅलन्स. आता तुम्ही दिवाळी दिवस तुम्ही येऊन हे कथा आयकता आसाची. सो दॅट इट सेल्फ वी आर ऑल बॅलन्सिंग अवर लाईफ बिटवीन अवर ग्रहस्थाक ड्युटीज अँड अवर डिवोशनल सर्व्हिस. दॅट बिकेम अ वॉर इनसाइड अभय चरण डे की जेवरान 2 रस्ता एक मेळून युद्ध करतना ताका दिसले. सो दीस 2 कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज तांगेलींची
की आय वॉन्ट टू अर्न मनी, आय वॉन्ट टू सपोर्ट माय फॅमिली, बट आय विल नॉट डू इट ॲट द कॉस्ट ऑफ माय डिवोशनल सर्व्हिस. आता फॅक्टरी भितर मस्त म्हारग आशिल्ले, तांकां फॅक्टरी खर्चू मस्त मस्त चड जाता आशिल्ले, वाडता आशिल्ले, रेंट भरच्याक दुड्ड ना आशिल्ले. सो लुक एट द सफरिंग दॅट ही इज अंडर गोईंग. रेंट भरच्या दुड्ड ना एक साइड, दुसरी साइड लँडलॉर्ड ओटू तांगेले कोर्ट केस चलता आशिल्ले, मालक ओटू तांगेले कोर्ट केस चलता आशिल्ले, परिवारा जैन कोऑपरेट करना आशिल्लींची. सो सर्वेंट येवच्याक रेडी ना लखनौ सोडूं, की ना ना म्हाकाय हांगा राबचें आसा, लखनौ येवच्या रेडी ना, म्हाकाय कॅलकटान तूं राबचें आसा, हांव हांगेर ओटू राबता. So despite that, he was like saying that I want to do this, I want to do this. And he came out with a lot of books. He came out with despite this war happening, म्हळ्यार तांगेले भितर भितर हे वॉर चलता आशिल्लें, तांत भितर तांणी मस्त मस्त बुक्स वयर हाडले. दोन्ही कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज ही तांगेले एक 40,000 rupees he had. And he just was not at the end of whatever he finished preaching and his books and his there was nothing left except the building where he was staying. That also he went to another building, and tantu bitari they said that it was haunted with ghosts. Nobody was ready to come there. He spent his life chanting Hare Krishna and writing books. मस्त मस्त बुक्स त्यांनी बरयला तांची आपल्या हंत भितरी. आणि बॅक टू गॉड हेड हे तांगेल मेजर मॅगझीन आशिल्लें. मंत्र ताजे नंतर तांणी ही रोट दिस उपनिषद, ही स्टार्टेड रायटिंग भगवत गीता and lots of things he wrote to human. एक विन्स्टन चर्चिल आशिल्लो तांगेल खातीर एक ह्युमन वर्ल्ड म्हणून तांणी एक मॅगझीन काडलें. सो ही वॉज preaching big time during the war, saying that Lord Chaitanya म्हणून एक बुक काडले, 2 पार्ट्सा भितर हे बुक 1000 पेजेस तांणी बरयलेले. सो पुराय मॅन्युस्क्रिप्ट तांगेले एक्चुअल कंप्लिशन आयलींची, मात्र फुल फ्लेज्ड ही कुड नॉट डू. संकीर्तन ही स्प्रेड अ लॉट. आणि वर्ल्ड पिसा खातीर ब्रिटन गव्हर्नमेंट आउट तांणी सपोर्ट केले. एडिटोरियल मॅगझीन काणू कशी he could bring back Hindu Muslims together. That was Hitler alle countrymen, how he could write about Hitler, bringing back world together. मस्त मस्त मूवमेंट करून ही बर्नर्ड शॉ म्हणून एक आशिल्लीची, तांगेले एक विशफुल डिझायर म्हणून तांगेले एक ही कॉंग्रॅच्युलेटेड. महात्मा गांधी वोटतांनी मस्त काम केले. अशी करून he has done a lot during the war. Mahatma Gandhi and other personalities. Subhash Chandra Bose was his classmate. तांगेलोट तांणी वर्क केले. Last तांणी at the end of it he was so tired because nobody was ready to support him. He still wrote a letter to his Gaurang Prabhu. Gaurang Prabhu तांगेल सर्वेंट आशिल्लो की तू कशी पुणी करी, हांव तुका दूड पेटयता, but you come back and I want to start over here. I will want to continue in Lucknow. So he told him that I will give you money. You come back as soon as possible. So this was the war chapter. How must fast I thought let me not take more time. So that is all from my side. Hare Krishna. नम्र हांव एक प्रयत्न केला टू लेट यू ऑल नो अबाउट द वॉर, and I hope I have been able to do it. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. आमगेले anchoring करतात माताजी ಸ್ವಲ್ಪ बाहेर समकऱ्यांची श्रावण टेक ओव्हर करतात माताजी. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. तुम्ही आयचे लीलामृतामितरी प्रभुपादांगेले लीलामृतामितरी मस्त सकडी इनिशियल स्टेज ಅಂತ कसकसदले भक्ती सिद्धांत सरस्वती स्वामी आवटू आशिल्ले तांगेले 2 जण अनुयायीन कसं केले, अनंत वासुदेव, कुंज बिहारी हे विषय सकट सांगले माताजी. तशीच तदनंतर ब्रिटिश गव्हर्नमेंटान मस्त पुरा जनाक बात दिवन जनाक पुरा जनाल मन पुरा लोल कल्लोल कोरून देशा भितरी बरं येऊ तशी म्हळ्यार
तांदळाक 100 रुपये जाल्यार 50 रुपये म्हणून तांणी एक क्रिएट करून जेन्ना मस्त मस्त वाद दिवच्याक प्रयत्न करतना कसं करचें म्हणून कळना हांकां कोणाक आमगेले शील प्रभुपादांक तांणी लेखलें की कृष्ण प्रज्ञे विना कृष्ण भावनामृता भितर हे जनाक घालीताय जनाक सूख खंडीत मेळना म्हणून तांणी एक डिसायड केल्लें तशीच तांणी बॅक टू गॉड हेड ताजे दोन्ही एडिशन प्रकाश केल्ले. सो तदनंतर देवाक विसरून आम्ही अज्ञान अंधकारा भितरी असल्यार कांय प्रयोजन ना. देवाले आम्ही केद्दांय कृष्णालेच प्रज्ञे भितरी आसूं का तागेलेच आम्ही चेडू ह्या विशयी जनाल मात्या भितर घालूताय कसले जावची ना हाजे निमित्त म्हणून सांगून तांणी आमगेले भारतीय जनाले आध्यात्मिक लेवल चड करूंक मस्त प्रयत्न केले. आणि तांगेले एकच आशिल्लें की हांव कसं केल्यार हांव करता नाहीये हांव जस्ट एक मेसेंजर म्हगेले गुरू म्हाका कसं सांगताची तेंचे हांव करता म्हणल्यार ते एक तांगेले इम्पॉर्टंट मना भितरी आशिल्लें. तशी डिवोशनल सर्वीस इम्पॉर्टंट म्हणून हाजेन कळटा आमकां. अशें मस्त सगळे विशय तुम्ही सांगिल्लेच माताजी. लास्ट मोमेंटार जाल्यार तुमी आयिल्ले तुमी हे विशय सगळे आमकां सांगिल्ले आमगेलेच भाग्य म्हणून आम्ही लेखताचे. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे हरे कृष्ण. कृष्णा.